गाळवाडा प्रियोळा मध्यान रातीक संदेशचारी हांच्या घरात शॉर्ट सर्किट जावन घराक उजो लागलो। ह्या घडणुकेत सुमार 4 ते 5 लाखाचें लुकसाण जालां। RDX खातीर प्रियोळच्यान विदिता प्रभू। घरान अशें कोण नासलें, देवाक लागून ते पुजा करून गेले, काल निमाणो ब्रेस्तार तेजो, त्या ब्रेस्ताराक तेणें सगळें भांगर बिंगर घालून देवाक सजून ते गेल्ले आनी हांगासर कोण नासलें। चेड्याचें ऑपरेशन केलां म्हाज्या, ताका लागून आमी भावागेर आसता। खंय तें भावगेर? भाव शिमेपायणी। हां, म्हणल्यार हांगासर तुमी कोण नासलीं। कितल्यांक गेले हांगासर घर बंद करून? ते 11:30 सुमार गेला, 11:30 ते 12:15 पयलीं गेला। ते 12:15 वचोन आमकां घरा कडेन पावला आनी हांव न्हिदोंक गेल्लो। 12:30 म्हाका फोन आयलो की हांव घर जळटा म्हणून। आमी तशींच येयलीं धांवन हांगासर। धांवन येवन पळयत जाल्यार हांगा सगळे काबार जालें। कितें एक्सिडेंट जालें कारण? कितें जालें तें कांयच सांगूंकूच कळना। आमी दासलीं न्हू, कोणूच नासलीं घरान। कितें जालें तें एक तर आमची लायट पयलीं फ्लक्चुएट जाताली, म्हाका MCP चेंज कर म्हणून सांगलेलो। तो आतां म्हणल्यार आमी येतलीं न्हू रावोंक, तेन्नाच म्हणल्यार वांगडा चेंज करतलो म्हणून घरा कडेन कोण उरना न्हू। तें कामाक वयता, हांवूय मातसो कोणाचे पार्ट टायम जॉबाक वयता। रिटायर जाला आनी आतां कांय ना न्हू आमकां साधन, प्रायवेट काम करताले आमी। तो सिलिंडर कितें स्फोट जालो? मागीर जाला आसतलो तो। मागीर जालो आसतलो। पयलीं कसो लागला तो कळना। तो मागीर एकदां वयर उजो पेटलो म्हणजे तो दवरलेले कडेन मागीर जालो आसतलो स्फोट न्हू। हां हां एक्स्ट्रा हाडलेलो कित्याक तो आतां आमचो सोपत येयल्लो म्हणून आमी आतां रावंक वयतले म्हणून हाडले। चेड्याक ऑपरेशन केलां म्हणून आयज ताका स्टीच काडूंक व्हरपाचो आसलो पळय। हां, ताका लागून तुमी राती येवपाची आशिल्ली न्ही काय? राती येवन गेला पुजा करून, आतां परत सकाळीं येवपाचें जालें। आनी चेड्याक आतां ऑपरेशन थंय व्हरपाचो आसा हॉस्पिटलांत, आयज व्हरपाक आशिल्लो? स्टीच काडपाक। तुमी कितलीं जाणां रावता हांगासर? 4 जाणां, म्हाजे आनी भुरगीं। गेला तुमगेले हय, रिपोर्टर आयले, पुलीस आयले। पुलीस पंचनामा बीन केला? पुलीस पंचनामा फायर ब्रिगेड बीन येवन गेले? कितले सादारण लॉस अशें तुमकां दिसता? टोटल लॉस पळयत जाल्यार ते कितले जायत ते सांगूंक आमचे पयले कॅश आसले तेजे 5-10,000 रुपया, प्लस भांगर गेला, मणी बिणी गेला सगळो। अदमास एक कितले म्हणल्यार सगळे तर टोटल लॉस कशें दिसता म्हाका पयले जाल्यार घर? लॉस जाला ह्या तुका अंदाज कांयच सांगूंक शकना म्हाका। ते 50 येवंक शकता, 35 जावंक शकता, 40 जावंक शकता। मागीर आतां हें उबें करतले जाल्यार म्हाका दिसता पंचायत काय तुमकां चड हेल्प करूंक शकना आपण? हय, कशी कितें समजून आतां कोणें हेल्प केलो जाल्यार आमकां वेलविशर आसा जावं आमचे स्थानीक मंत्री आसा जावं कोण आसा तेंच्यांनी। कित्याक आमची कांय परिस्थिती ती ना आतां सद्या। तुमी रिटायर जाल्यार प्रायवेट फॉर्मान आसले आमी, गव्हर्मेंट जॉबाक नासले। म्हयन्याक 3,000 रुपया पेन्शन येता। त्या पेन्शनाचेर आमी कशें करपाचें तें आमी। तुमचें नांव? म्हाजें नांव संदेश च्यारी।